दिवचले शेतकऱ्या खातीर प्रशिक्षण कार्यशाळा जाली। ही कार्यशाळा उत्तर गोय शेतकी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन एजन्सीन आयोजित केली। आर्डिक्स गोवा खातीर दिवचलेच्यान छंदू मांद्रेकार। आंबो जो आसा न्हय प्रत्येकान परस बागेन लायता आसतना एकच काळजी घेवपाची आसता की ताका न्हय उदक चड पडूंक जायना। ती काळजी घेवन जर आमी करीत जाल्यार आंबे मोठ्या प्रमाणात आमी करूं शकता। आणि जो गोंयांतलो जो प्रिमियम क्वॉलिटी कित्या खातीर आमची जमीन जी न्हय मिनरल रिच असल्या कारणान आमी ताचो फायदो घेवपा जाय। आणि जास्तीत जास्त आमकां एक मार्केट जे रेडिली आसा जे जवळ जवळ 60 लाख लोक हांगा विजीट करता न्हय, सो तेच्या खातीर एक मोठें मार्केट आसा, तांकां आमी हो आंबो दिवं शकता। आणि तेच्या प्रमाणा भायर जर सुद्दां गेलें न्हय जाल्यार आमी व्हॅल्यू एडिशन करूं शकता। आमी गोंयकार फक्त पळयता, आमी फक्त जास्तीत जास्त शेतकार काजूचेर भर दितात आणि काजूची लागवड करतात। ही काजूची लागवड ही कमर्शियल आसा। सरकारान विचार केलो किंवा डिपार्टमेंटान विचार केलो की कित्याक आमी कमर्शियली आंब्याची लागवड करची न्ही, आंब्याची लागवड करतलो जाल्यार ताका स्कीम करुयात अशें जेन्ना विचार आयलो तेन्ना डिपार्टमेंटान प्रपोजल घातलें आमच्या मिनिस्ट्री कडेन आणि सीएमान ते एप्रूव करून एक स्कीम नवीन हाडली। जी पडीक जमीन आसा अशा जमनीचे कमीत कमी जो शेतकार जी पद्दत आहा ती पद्दती प्रमाणे लायले जायत जर 10 बाय 10 मिटराचेर 100 गारफा वयता। 100 गारफांक आमी 1.5 लाख पर्यंत सबसिडी दितात 4 वर्सां खातीर। जर 8 बाय 8 स्क्वेअर मिटराचेर लायली स्क्वेअर पद्दतीन जाल्यार ताका 160 आंब्याची गारफा बसता आणि ताका मॅक्झिमम 2 लाख रुपया पर हेक्टर। पुस्तकी ज्ञान वेगळें, प्रॅक्टिकल ज्ञान वेगळें, नाजाल्यार कितें जाता ICARचे सायंटिस्ट थंय बसल्यात, व्हडलो कंपाउंड बांदला, आमकां बांदूंक जायना। तांकां करूंक फावता तें सरकारची भरपूर मदत आसा, पूण खेती भिरेंनी येतात आणि लोकांचेर सुद्दां नाल मारतात, सकयल वचून तांकां घालूंक वयशे आनी ती नाल काडून खातात। म्हणून नाल्लाची दर बरीच वाडल्या, परंतु हे नाका शेवट जावंक लागला शेतकऱ्याक। तेचेर कितें तरी तोडगो सरकारान काडचो पडटलो।